think the lesson is that driver behavior is the most important thing that can prevent road accidents. We are all educated people. We know lane rules. We know that we have to wear seat belts and we should not do drink and driving. But a lot of times we take these things for granted and we take road safety in a very casual way, and that leads to a lot of unfortunate accidents. So all the tablets which are present in this facility, they have real life human stories where people have lost their limbs, people have lost their loved ones in road accidents because of the driver behavior and because of taking things for granted. So this facility will now be used for the general public. Whenever anybody is requiring a driving license, renewal of driving license or revocation of the suspension, it is compulsory for them to go through this content, to listen to those human stories and to remind themselves that the right driver behavior is most important for their road safety and for also for other people's safety. I once again extend my sincere thanks to Honorable Chief Minister sir for sparing his time and coming and gracing this occasion. Thank you sir. ॲप घेऊन येऊन टॅब घेऊन टॅबलेट घेऊन येऊन त्याला उभे कर हो बरं अरे त्या हो बरं उसको खड़ा कर ये दियो अरे क्या टैब लेके आ ये तो बेटर है ओके आणि सरा सरा हां तो इधर कानांगला आणि राव हां कानांगला आणि राव राइट लाइक दिस वन हां लगाए रहो हाँ इधर आगे अंदर लगी हो अंदर आगे सर एमएल अच्छा वाटे रेडिओ कोण देतो अच्छा वाटे जरा पीछे ये माझी घटी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि भारत गॅस DIGO हांच्या वतींतल्यान आमी रॉंग सायड ऑफ द रोड जो टॅब लॅब आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान हांगासर सुरू केला. सगळ्यात पयलीं हांव DIGO आनी भारत गॅस हांचे कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आभारी व्यक्त करता की अंडर CSR प्रोजेक्ट तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या कदंबातल्या ह्या ऑफिसांत हांगासर आमकां अवेलेबल करून दिलो. हांव इतक्याच खातीर म्हणटा की आमी सगळे जाण पळयता कमीत कमी दिसाक एक एक्सिडंट दिसाक एकापेक्षा चड एक्सिडंट जाता आनी मिनिमम टू मिनिमम एक डेथ जाता. गोंयचो जर रेशो काडून पळयत जाल्यार 365 डेज आमकां 365च्या पेक्षाय चड डेथ ह्यो गोंयांत रोड एक्सिडंटान डेथ दिसून येता. आमी सगळे जाण कोरोनाक भियाताले आनी कोरोनाक भियोन घरांत रावताले, पण आमी एक्सिडंटाक भियानात. म्हाका दिसता त्या एक्सिडंटाच्या बद्दल अवेरनेस करपा खातीर जे ड्रायव्हर्स स्पेशली 2 व्हिलर आसतले 4 व्हिलर्स आसतले जाका लायसन्स दिवच्या पयलीं आनी जेचे लायसन्स रिन्यूवल करच्या पयलीं 45 मिनटाचें फिल्म रॉंग सायड ऑफ द रोड हें पळोवपाचें हांगासर प्रोविजन केल्लें आसा. ताज्या बद्दल हांव दोनूय म्हणजे अंडर CSR DIGO आनी आमचे भारत गॅस हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हातूंतल्यान जातलें कितें तर मोठ्या प्रमाणांत हाचो अवेरनेस क्रिएट जातलो. रॉंग सायड ऑफ द रोड हो जो प्रोजेक्ट कितें जे आपूण कितें गाडी चलयता आसतना चूक करपाक जायना आनी त्यो गजाली आनी एखाद्याक जेन्ना फॅमिली स्टोरी सांगली काय ताच्या लक्षांत येता म्हणजे कमीत कमी तो आपूण चुको करचो ना आनी ताच्या चुकेंतल्यान एक्सिडंट घडचो ना. आपल्याय खातीर सेफ्टी, इतर लोकां खातीर सेफ्टी, खरोखरूच बरो प्रोजेक्ट. ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान म्हाका दिसता आमी एक्सिडंट रिड्यूस करपा खातीर आमी यशस्वी जातले. म्हाका दिसता की आतांच म्हजे समोर 4 जाण जे आसा ते 45 मिनिट्स ते बसून आयकताले. तुमी तांची रिएक्शन्स घेवची की ताज्या उपरांत तांच्यांनी आयकल्या उपरांत कितें समजलें आनी फुडें गाडी चलयता आसतना ते कितें प्रिकॉशन्स घेतले हें चड म्हत्वाचें आसा. henceforth in future this is the start at present at one place we have started with this lab in all with all RTO offices our approximately that 9 RTO offices आम्ही all lab सुरू करता and it is a now henceforth it is a compulsory for the each and every म्हणजे नवीन जेका लायसन काडपाक जाय ताणें ते 45 मिनिट्स आयकपाचें कंपल्सरी आसा. जेका लायसन रिन्यूवल करपाक जाय तेणी 45 मिनिट्स ते बसून आयकप हें कंपल्सरी आसा आनी तेणी आयकल्या उपरांत थोडे तरी तेज्या तकलेंत ते रजिस्टर्ड जातले आनी म्हाका दिसता की तांच्यो ज्यो एक्सिडंट जे आहा पळय कमी जातले. त्या खातीर म्हणजे ही जरी स्मॉल एक्टिविटी जरी जाली
जाल्यार इट इज अ लॉंग रन इफेक्ट आमकां गोंयचेर दिसतलो. गोंयचे एक्सिडंट कमी जाता आसतना दिसतले. ते बिकॉज ऑफ म्हणजे ह्या एक्टिविट्या खातीरच आमचे एक्सिडंट हे कमी जावपाक शकता. त्या खातीर परत एकदा DIGO आनी भारत कॅट्स ह्या दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन करता. CSR म्हणजे स्पॉन्सरशीप त्यांच्या कडल्यान ही आमच्या सगळ्या RTO ऑफिसांनी आमी अवेलेबल करून घेतले. RTO आमचे इनिशिएटिव्ह घेतले अनलेस अँड अंटील म्हाका दिसता हे जो पर्यंत ते आयकना तो पर्यंत ताका लायसन्स रिन्यूवल किंवा नवीन लायसन्स दिवचे ना. इवन दो दे विल क्रिएट देअर रिपोर्ट आस्क देम टू फिल द फॉर्म अँड टू कीप इट फॉर द रिकॉर्ड. Yes. सो इन फ्युचर they have gone through or not हे पळोवपाक मेळटलें. in we can have the research also. Sure. How many people have gone through that and how many people have met in the accident हे पळोवपा खातीर मेळटलें. म्हणून हांव म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता.